बाबा म्हणून आमी आयज आमच्या इगोर्जेन जेजूच्या 5 पावलांचेर आमी नियाळ केला आनी नियाळाक हांवें सांगलोलें नियाळलोलें कितले भाग्यवंतांनी ह्या जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें जिवीत भाग्यवंत केलें. ह्या जेजूचेर दोळे दवरून तांणी ताच्या पावलांनी भाग्यवंतपणान ल्हानविकायेन आपलीं पावलां घातलीं देखून देवान तांकां स्वर्गा राज्यान मोगाच्या मुकुटान भरलीं. आयज इतले लोकांनी जर पावलां ताची पावलां चोरलीं जाल्यार सायबीण माई ह्याच पावलांनी चोरली. आपूण ह्या देवाच्या पुताचे आवय जावन तिणें जेजूक सांगूं जातलें तूं म्हज्या पावलांनी चल, तूं हांव कितें सांगता तें तूं कर. पूण हें आवयन म्हणोंक ना, कित्याक की आवय जेजूच्या पावलांनी चलोवंक हाजीर जाली. आमकां जेन्ना कांटो तोपता तेन्ना आमी कितें म्हणटा? दूख जाता तेन्ना कितें कोणाक उलो मारता आमी? आवय म्हणटा. जेन्ना आमी भियेता ठट करून लायट वेता बिजली वेता घरान कोणाक उलो मारतात भुरगीं? माय म्हणटात. केन्ना आमी दुखतात, केन्ना आमी पिडेन पडटात, बाजेर आमी आसता मोदता आमी कोश्टवता तेन्ना कोणाक उलो मारता आमी? आवयक उलो मारता. बाब न्हू हें आवय जावन आसा एक व्हरतें देणें आख्या मनशा कुडाक आनी अदी करून आमचे क्रिस्ती पवित्र सभेक. एक आवयचें देणें म्हणल्यार एक मोगाचें देणें, एक बोरवाशाचें देणें, एक भावार्थाचें देणें. जेन्ना आमी आमची भुरगीं जल्माक येता तेन्ना पयलीं जल्माक येवन हातान घेतलें तेन्ना भुरग्याक कितें आमचें पयलें मन ह्या भुरग्याचेर जाता सांगात पळया? कितें आमी पयलेंच म्हणटा ह्या भुरग्याक पडून? आवयो कितें म्हणटात? तो कोणा भाशेन जाला न्हू? भायचे भाशेन वो मायचे भाशेन? हें पयलें आमकां जाय. पूण त्या वेळार हें भुरगें जल्मलां तें कोणाचें हें समजून आमी घेवंक गरजेचें. आमी तो भुरगो वाडो चोवन सदांच आमची केंसांवां बरो जालो जाल्यार म्हजे भाशेन जाला, वायट जाल्यार दुसरे भाशेन. एवरी टायम वी वॉन्ट टू नो द चायल्ड इज लायक मी. म्हजे भाशेन जावंक जाय, म्हजे येवजणे प्रमाणे चलोवंक जाय, म्हाका जाय तें भुरग्यान करूंक जाय, हांवें जाय ते भाशेन वाटेर ताणें चलोवंक जाय. हें आमचो हुस्को एवरी टायम दर घडयेर आमचो हुस्को हें भुरगें वाडटा आसतना तें भुरगें वाडोवन शिकोवन काजार जावं पर्यंत पासून आमचो हुस्को तें आमचे भाशेन जावंक जाय. पूण केन्ना तरी हें भुरगें जल्माक येता तेन्ना आमी म्हणलां तें कोणा भाशेन जावंक नाजो, पूण तें जेजू भाशेन जावंक जाय, तें आमचे मारये भाशेन जावंक जाय. केन्ना तरी कोणें म्हणलां जायत? म्हणलां जाल्यार देवाचे व्हड उपकार. बाब न्हू आयज केरी भाशेन हें सोत आमी सजमून घेवया. ही आवय जरी आपूण आवय ह्या पुताची जावनूय तिणें केन्नाच पुताक आपल्या भाशेन करूंक ती वावरूंक ना. बट एवरी डे शी स्ट्रगल टू मेक हिम लायक गॉड. देवा भाशेन ताका करूंक ती वावरली. आनी कित्याक वावरली? ताच्या पावलांनी चलोवंक. ही सायबीण माय आपूण कित्याक फुडें सरली? वाय शी वॉज ओपन एंड वाय शी इनिशिएटेड अ लायफ टू वॉक इन हीज स्टेप्स. आपूण ताची आवय जावनूय ताकाय 5 कारणां आसात. ही 5 पावलां तिवूय चोरली. पयलें कारण ही आवय चोरली कित्याक? तिणें आपल्या जिवितान पयले स्वातेर देवाचे येवजणेक होय म्हणलें. देवाचे येवजणेक तिणें होय म्हणलें. जाणा जावनूय आपूण आंकवार ओसरी म्हूण तिणें सगळे कोस आपले फुडें ताणें वडे पयले आसतले. लोक आपल्याक कितें म्हणटलो आंकवारपणान गोरबेस आपूण जाल्या, लोक आपल्याक फातरायतलो, लोक आपल्याक लॉस करतलो, किकोन करतलो, हें जाणा जावनूय भाव भयणीनो मारयेन देवाची येवजण मानून घेतना पयलें पावल ताच्या पावलांत मारलें. तिचें दुसरें पावल सायबीण मायचें जालें. ल्हान जावन तिणें सेवा केली. आमी जाणा दिसपोटी जेजूच्या जिवितान आमी पळयलां, शुभ वर्तमानान आमी पळयलां कशें तरेन सायबीण माय सदांच ल्हानवीक ओस्तोरी जाली. तिचें पयलें गायन, हर फर्स्ट सॉंग वॉज अबाउट द ह्युमिलिटी सॉंग. मागनिफिताक आमी म्हणटा तिणें सदांच देवाक आपल्या खाली एक चाकून कशी तिणें मानून घेतली. केन्नाच ती जेजूच्या वयर चडोंक ना. केन्नाच तिणें म्हणोंक ना तूं म्हजें आयक,
पूण ह्या आवयन ह्या पुताचें आयकलें. कित्याक कित्याक ती जाण आसली ही देवाची येवजण. दॅट आय नीड टू लिसन टू हिम. जेजूचें आयकूंक. आपूण ताची आवय जावनूय दोर गोडेक तो कितें सांगता, तो खंय वेता, तो कितें उलयता, तो कितें करता तें आवय ताच्या फाटल्यान आसली. आनी ते बसत तिणें केन्नाच ताचे वयर ती चलोंक ना, ताचे फुडें ती वचूंक ना. शी रिमेन हंबल अ सर्वंट. तिचें तिसरें पावल सायबीणमाचें जालें ओग्गेपणाचें पावल. अ सायलंट वर्कर आमी म्हणटा. ही आवय जेन्ना पळयताली आपल्या पुताक कितले कश्ट काडटाली, कितले त्रास काडटाली. तो घोडे कोणा भाशेन दिसतालो, कोणा भाशेन तो घोडे मस्तो करतालो, वो कितें शिकतालो, वो तो खंय वेतालो. हे आवय ओग्गेपणान ती पळयताली. तिका कितले लोक ताका ताचे थिबी मारताले, ताका मारताले, ताची फोकाणां करताले, ताका धांवडायताले, ताका अपमानाची उतरां उलयताले. येट शी रिमेन सायलंट ओवर देर. कित्याक ती जाण आसली ही देवाची येवजण. आनी ते बसत मारये तिसरें पावल मारलें ओग्गेपणाचें. त्या कुर्सा मुळान उबी रावन तिच्यान शिराप घालूंक जातालो. आयज आमच्या घरांनी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक कोणें कितें म्हणलें, एक टिचरीन कितें तापयलें वो कोणें कितें म्हणलें जाल्यार कितें करता आमी? कोर्टान व्हरतात टिचरीक, पुलिशींक केसी करतात, आमी झगडोंक वेतात, आमची दादागिरी दाखोवंक सोदतात. पूण ही आवय ओग्गेपणांतल्यान देवाचे येवजणेची ती पात येयली. एन ती शी रिमेन सायलंटली टील दॅट क्रॉस. ह्या कुर्सा मुळां ओग्गीपणांत ती आसली. तिचें चवथें पावल सायबीणमाचें जालें. आनी तें म्हणल्यार तिणें शिसांक सांगात दवरलो. तिच्यान म्हणून जातालें आतां आपलो पूत मेलो, सगळें काबार आतां संपातलें. एक पोटली मारून गोंत मारून ओगी रावंक जाताली घरान बसून, कांय नाका म्हाका. बट शी वॉज स्टील एक्टीव. कित्याक जेजून हें दिल्लें सोत कुर्सार जुवांच्या हातान तिका दिली. आनी तिका जुवांच्या हातान दिवन हो संबंद जोडून घेतलो आनी सांगलें, आवय हांव तुका सोडिना, आय एम देर वीथ यू. हें मानून घेवन सायबीणमाय आपल्या शिसांत सांगता. बाबनो हें चवथें पावल तिणें मारलें. शी रिमेन कमिटेड टू दॅट मिशन ऑफ क्रायस्ट. तिणें तांकांय सांडूंक ना आतां तुमी वचात घरा, हांव म्हज्या घरा रावता गोत मारून, रावंक ना. बट एक बोरमासो घेवन आपल्या शिसांक सांगात दिवन मागण्यान सेनाका सुवातेर ती आसली. आनी निमाणें पावल, पांचवें पावल सायबीणमाचें बाबनो कसलें पावल गाय. हें तिचें पांचवें पावल ह्या आख्या मनशा कुडाक सांगात दिवंक. टील टुडे सायबीणमाय हें पांचवें पावल आमच्या सांगाता मारता. तिणें आमकांय सांडूंक ना. आमच्या कोश्टांनी, आमच्या दुखांनी सायलंटली शीज दे. कित्याक ती जाणा ही देवाची येवजण की हांवें ह्या मनशा कुडाक सोडवण दिवची. ह्या मनशा कुडाच्या सोडवणेन आपूण भाग घेवचो. ह्या आपल्या पुताच्या सोडवणच्या वावरान आपूण आमकां सांगात दिवचो. हें पांचवें पावल सायबीणमाय आयज पासून आमच्या सांगाता मारता. बाबनो जे भाशेन जेजून आपल्या आवयक सांडूंक ना, मरून पासून तिणें सांडूंक ना, पूण तो आपल्या आवय सांगाता आसलो. तो जाण आसलो ही एक ओस्तोरी. आनी ओस्तोरीचे सगळे होक ताणें सांबाळले. कुर्सार मरून आपूण सोंपलो म्हूण तिका सोडूंक ना, पूण तिका सांगात दिलो. ते भाशेन बाबनो आयज ही ओस्तोरी आमकां सगळ्यांक एक देख. आमच्या कुटुंबांनी आयज आमी एक आवय कशी, एक पोतीन कशी, एक भयण कशी, एक आवय माय कशी, एक कोडे सून कशी, एक सासमाय कशी. आयज आमी एकामेकाक सांगात दिता गाय. हें आयज आमी नियाडुया. एक ओस्तोरी कशी हांव कोणाचें आयकतां, हांव म्हज्या दिसपोटी जेजूचें आयकतां गाय. हांव सगल्या लोकांचें आयकून हांव दुसऱ्याक उनीत करतां, हांव डिसिजन घेतां गाय. ओ देवाचें आयकतां. हांव म्हज्या भुरग्यांक, हांव म्हज्या पोतीक कोणा सारको करूंक चिंता गाय. म्हजे भाशेन, म्हज्या हुकमा प्रमाणे, म्हज्या डिसिजन निर्णया प्रमाणे, म्हज्या तत्वा प्रमाणे, ओ जेजूच्या तत्वा प्रमाणे. आयज एक आवय कशी हांव दुसऱ्यांक कशे तरेन वागतां गाय. एक लोक जावन हांव दुसऱ्या घरान वेतां. एक दुसरी ओस्तोरी लोक जावन म्हज्या घरान येता. हे ओस्तोरेक हांव कसो वागतां गाय.
एक सायबीण मायचो एक रूपकार कसो हांव एकामेकाचेर पळयता काय. कोणेच एक सायबीण माय ही ओस्तोरी म्हूण एक भयण, एक म्हजे कडेन नोणोन जावं, एक जाव जावं म्हज्या घरान, एक कडेन म्हजी शेजान जायत, हे ओस्तोरेचेर हांव दोळे कशें घालता काय. हे ओस्तोरेचेर एक सायबीण मायचो रूपकार म्हूण हांव तिका सांगात दिता काय. हांव तिच्या वायट दोळ्यांनी हांव तिचेर हांव म्हजें एक पातोक आदारता काय, वो तिका राखता सांबाळटा काय. बाबून आयज ही सायबीण माय आमकां सगळ्यांक एक नामुणो कशे तरेन देवाची येवजणी पोरमणे चलून आपल्या पुताच्या वावरान ती सांगाती जाली आनी आयज पासून ती आमकां सांगात दिता. ते भाशेन आमी एकामेकाक घरांत सांगात दिवया, एकामेकाक आवय जावया. आमी घोडे दादले जायत पूण एकामेका हें आवयपणाचें कृपा आमी एका दिवया, एकामेकाक सजमून घेवया. आमी ओग्यापणान आमच्यो ल्हान ल्हान वस्तू करता त्यो ओग्यापणांतल्यान करुया, त्यो देवाक भेटोवया. आमी सगळें करता तें आमच्या पासत न्हय, आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयता आमच्या पासत न्हय, आमी भुरग्यांक काजार करता शिकयता आमच्या पासत न्हय, पूण देवा पासत. हें तिणें केलें तेय भाशेन आमच्या भुरग्यांक सुर्गीच्या राज्याची वाटेर चलोवंक आयज शिकोवया. आयज तांकां आमी व्हडले प्रोफेशनल आमी करीत, आमी तांकां वयर व्हडले मनीस करीत, आयज आमची भुरगीं लाखांनी गोडी जोडीत, पूण ती जेजूक जोडिनात जाल्यार कसलो आदाव, कसलो फायदो काय. आयज ती जेजू भाशेन जायना जाल्यार कसली वस्तुरी गाय आमी, कसले बापूय गाय आमी. आयज आमचें कुटूंब सायबीण माय भाशेन भाग्यवंत कुटूंब जायना जाल्यार कसलो फायदो काय. आयज आयज आमी दिसपोटी हे सायबीण माय भाशेन आमी ल्हान सेवक जायना जाल्यार आमी सदांच आमी दुसऱ्यांचेर अत्याचार चलयतात, आमी दुसऱ्यांचेर वायट करता, भ्रश्टाचार करता, आयज दुसऱ्याक आमी ओनीत करता जाल्यार कसलो फायदो काय. आमी हे सायबीण मायक आमची आवय म्हणून. तर आयज हे सायबीण मायचे नदर मारया आनी घरा वेतना तिचे भाशेन आमी पयले सुवातेर पयले आमचें पावल जेजूच्या कुश्टांनी मारुया, देवाची येवजण पयले सुवातेर मानून घेवंक. दुसरें पावल मारुया ल्हान जावन आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक सजमून घेवन एकामेकाक बोगसूंक एकामेकाक सांगात दिवया. तिसरें पावल मारुया आमी एकामेकाचो मोग करुया, एकामेकाच्या कोश्टांनी आदार दिवया, एकामेकाची लॉस करची न्हय, एकामेकाक किकोंत करचें न्हय, एकामेकाचे दुयेंस आयलें जाल्यार शिराप घालचो न्हय, पूण एकामेकाक धीर दिवया, बोरमासो दिवया. आनी हे तरेन आमी एकामेकाच्या कोश्टांनी वांटो घेवन सायबीण माय भाशेन जावंक आमी वावरया. तेन्नाच देव बाबनो सुर्गेच्या राज्यान आमकां एक वाट तयार करतलो आनी तेन्ना जेजू म्हणटलो हांव ती वाट सोत आनी जिवीत. आनी हे वाटेर चलतल्यांक हांव केन्नाच सांडचो ना, हे वाटेर चलतल्यांक हांव केन्नाच पोरो पडूंक दिवचो ना, बट आय एम गोइंग टू टेक केअर ऑफ हिम, टेक केअर ऑफ हर. हें एश्युरन्स, हें आस्वासन आयज जेजू आमकां दितना हे सायबीण मायचेर दोळे लावन तो आयज आमकां म्हणटा तिका सांगात दियात. आनी आपल्या आवयकूय ताणें सांगलां आमकां सांगात दिवंक. हो संबंद आमचो वाडोवन बाबनो हीच कृपा आयज आमच्या ह्या पासाच्या दिसाक, ह्या पवित्र दिसाक, पावलाच्या दिसाक हेच पावलां आमी मारूंक. जेन्ना आमी सांडटा तेन्ना कश्टवता तेन्ना एकामेकाक बोरवासो दिवन तिचे भाशेन जावन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक हीच कृपा, हीच मोहिमा, हेंच बरेपण आयज आमी मागून घेवया. अशें जावं.